आता सध्या महापालिकेन राजधानी पणजेंतल्या झाडांच्यो फांद्यो कापपाक सुरवात केल्या. पावसात झाडां पडून कोणाक दुखापत जावची न्हय म्हूण पालिकेन हें काम हातांत घेतलां. मात हाचेर कांय थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. अशीं झाडां कापलीं जाल्यार फुडाराक पावस पडचो ना. कांय जाण म्हणटा जितलीं झाडां कापतात ताचे परस चड झाडां लावची. जाल्यार धोकोदायक आशिल्लीं झाडां कापप गरजेचें, कारण हीं झाडां पडून कोणाक दुखापत जावंक शकता म्हूण पणजेच्या थळाव्यांनी वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. ऐकात तांचें म्हणणें. झाडां कापली म्हणजे पाऊस कमी जातात नॅचरली. हय. आणि ऑन द कंट्री रस्त्यार झाडां कापून दवरली उडयली म्हणजे ट्रॅफिकाकूय इनकन्विनियन्स जाता न्ही. गव्हर्मेंटान म्हणजे लोकल CCP बी आसा पळय बॉडीज तांच्यांनी ताचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगिनल्या बेगीन ती काडूंक जाय. आनी झाडां जितकी कापलेली आसा मारलेली आसा पळय तशी नवी झाडां लावपाक जाय तांच्यांनी. म्हणजे सायमल्टेनियसली नवी झाडां लायली जाल्यार दॅट वील हेल्प एनवायरमेंट. आमच्या भुरग्या वांगडा हांगा कांय ना तांकां काबार केलें हय. आणि पावसूय तेच्या खातीर कमी येता अशें दिसता तुमकां? 100%. आनी फुडें आमचे पिढी फुडें पळय आहा न्ही ते सामकें त्रासान जातले. पणजेन जर पळयली जाल्यार झाडां आमकां सगळे कडेन कापून दवरलेली दिसता, ट्रिमींग केलेली दिसता. कितें सांगतले? पणजेन न्हू पोन्ने झाड आहा न्हू, आडवे चिडे खूब पोन्ने आहा ते. आडवे चिडे पडटा, कोणावर पडूंक शकता, कोणी मरूंक शकता, गाडीवर पडूंक शकता. ते इतलेच कातरुपाची. आनी नीट आहा, बरें आहा, नो पेड आहा, ताका हात लावपाची न्हू. सो बरें ते झाडां कापप. Yes, otherwise it will fall on anyone and everyone will be die. ओके. Accidentally death it will be, you will say that it is not accidentally पूण death. लायता मारता तशी लावपाकूय जाय न्ही. मारता तशी लावपाक न्ही. ती व्हडली आसा ती झाडां खातूंक जाल्यार लोकांचेर पडून मरतलो लोक न्ही. उरतलो कसो तूं? आं? That's why that accident municipality is taking it is very good. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.